राज्यात जमनी बळकावपाच्या एकार एक केसी उक्ताडार येवंक लागल्यात। हालींच यूकेची गृह सचिव जाल्ल्या सुएला बेवर्मनाकूय जमनी बळकावपी गँगान तोपी घाल्या म्हूण बोवा। सुएलाचो बापूय क्रिस्टी सांतान गॉडफ्री फेर्नांडीसाची आसगांवांतली ही जमीन, पुर्वजां पासत तांची ही जमीन। ही जमीन फेक डॉक्युमेंट करून कोणे तरी लाटल्या म्हूण गजाल भायर सरल्या। क्रिस्टीन केल्ल्या कागाळी प्रमाण एका अनवळखी मनशान पॉवर ऑफ एटर्नीच्या माध्यमांतल्यान हे कर्म केला म्हूण समजता। ताणे डीजीपी कडेन कागाळ करतकीच पुलिसेन आसगांवच्या त्या प्रॉपर्टीच्या सुवातेर वचून इन्स्पेक्शनूय केलें। एसआयटीन प्रकरणाची गंभीर दखल घेवन एफआयआर नोंद केला। एफआयआराची कॉपी मुख्यमंत्री आनी एनआरआय कमिशनराकूय धाडल्या म्हूण सुत्रां सांगतात। गोंयांत एसआयटी स्थापन केला आनी जमनी बळकावपाचे एकार एक केसी उक्ताडार येत आसा म्हूण कळटकीच क्रिस्टी फेर्नांडीसान आपल्या जमनी विशीं म्हायती जाणून घेतली। तेन्ना ही जमीन कोणे तरी लाटल्या म्हूण ताचे नजरेक आयले। ताणें सोमतीच हालचाल केली आनी कागाळ केली। एसआयटी हे केसीचो तपास करता। यूकेच्या घर मंत्रालयान ह्या केसीत आतां खासा लक्ष दिला। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी महेश घाडी।